जेजू भोंवतणी आनीक एक पावत लोकांची वोट तांडी आसली आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका हे लोकांचे चुरचुरे दिसतात, कित्याक पळयात, आज 3 दीस जाले म्हज्या सांगाती आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडी जाल्यार वाटेर तोकून पडटलीं. तर तांच्या भितरलीं थोडी जाणां पयस जावन आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या 5 जाग्याचेर खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7. ताणें लोकांक दोनीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासूंक ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसां कडेन दिले आनी ताणीं ते लोकांक वांटले. थोडे धाकटुल्यो मासल्यो तांचे कडेन आसल्यो, तांचेरूय आशिर्वाद घालून ते वांटूंक लागल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो आनी उरलेले कोंड्यांनी 7 करोण भरून काडले. जेवलेलो लोक सुमार 4000 आसलो. आनी ताणीं तांकां धाडलीं आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चलून दालमोंता प्रांतांतल्यान गेलो.